उत्तर तुझे ऐकूं काशिता सौम्या तुका घेऊ कावलालेता बेदीसशी येऊन तुझ्या जेवणान बागेता सौम्या तुझे दया एक पोटा नमान सौम्या नमान तुका जेवणान तुझ्या दडक माका नमान सौम्या नमान तुका जेवणान तुझ्या दडक माका संतो सौम्यानी सायकी व्हरतो स्पर्शान तुझ्या दैवी जीव दिवसो मंदिरान तुझ्या येऊन भजन तुझे करसो तुझ्या सहवासाची येवसो मोगेच्या बाबडे देवागार गादीवें देव उपकार बावड्या आपण बाय सदीस ताणें आमकां दिला अरे तेरच्या दिसा मिसाचें बलिदान माय मोगान भेटोंक पवित्र नावे आमी मिसाचें बलिदान एक कुटुंब जावन आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो एकवट कुटुंब जावन अर्गां बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या आयची देवस्तुती देवाचे उतार नियाळ करूंक सोम्या भेटोवंक ताचें खरें सीस जावंक उलो दिता हर एका एकवरीस बलिदाना वेली देवाचे उतार आमी परगडता ह्या मुखांत सोम्या आमकां भेटोवंक येता मार्ता आनी मरये परी आमी सोम्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करून ताची उतरां नियाळोवंक क्रिस्ताचे खरें सीस जावया मोगेच्या भाव भयणीनो येवकारिस्त बलिदान जावन आसा वांटून घेवचें कितें जें आमी वांटून घेता देवान केलें सर आमकां बरेंपण आमी एकामेका थंय वांटून घेता आसतना ताणें केल्लें बरी कार्य सयत ह्या येवकारिस्ताद्वारे आर्गां दिवचीं आनी देवाचें वर्तेपण आमी एकामेका कडेन वांटून घेवचें आमच्या जिवनांत जेजूनच वांटून घेतिल्लें जावन आसा ताचें मांस आनी रगत ह्या आल्तारीतावन आमच्या कुडीक आमच्या जिवाक आमच्या सगळ्या जिविताक ताणें वांटिल्लें जावन आसा हें वांटप एकामेका थंय वांटून घेवच्याक ताणें दिलें वर्तें दिरवें आमी घेवया आमी आमच्या जिवितांत थोडे फावटी स्वार्थपणांत वांटून घेवंक ना तर देवा लागीं भगसाणें मागया एकामेका सांगात एक जावन माय मोगांची हें नासतना एकामेकाच्या मोगांत आमी एकसुरपणो भोगल्लें जाल्यार आनी एकामेकाक तो सांगातपण दिवना तर जेजू लागीं कृपा मागया आमी सच्या बलिदानांत योग्य रितीन पात्र घेवंक आमी आयती जावया आनी सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां गेल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पुस्तकांत सांगवा मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरालागी विनातिकात म्हण प्रार्थना मागता सर्पदा देव आमची काकत करूं आमचे पातकां बगसोन आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत
somiaka kutkar, somiaka kutkar. महिमा देवा ओसर्गी आणि शांती ताज्या इष्टांक संसारी सर्वेस मोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोपेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोन्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोता सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्चात पोचताय आमचे मागणे मानून घे किती पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सो पवित्र एकलो सो ईश्वर एकलो सो परमेश्वर आमेन. प्रार्थया खणवळ्या बाप्पा तुझ्या भुरग्यांचे दाळेचे दिश्ट घाल तुझ्या कृपेच्या देणे तांकां अधिकाधिक बघ भावार्थान भरोशान आनी मोगान तांकां उरपेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करत येईन तुजे सगळ्या पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं सरेस्पर अब्रामाक दिश्टी पडलो तेन्ना अब्राम दोनपराचे दगीक तंबाच्या दारा लागीं बसून आसलो ताणें वयर पळयले आनी ते एक मनीस थंय लागसर उबे आसले ताका दिसले तांकां पळयतच तंबाच्या दारा कडचो उठून तांकां मेळूंक तो धांवलो आनी दरनिडसर पडून तो म्हणा लागलो सायबानो हांव तुमकां मानवलां जाल्यार तुमच्या सेवका सवे रावनासता मुखार वचनाकात इल्लें उदक हाडून दिता तुमचे पांय धुवन रुखा पंदाक विशव घेया हांव इल्लो उंडो हाडटा फुडें वचे पयले तो खावन इल्ले गटाय घेया ह्या पासत तुमच्या सेवकाच्या घरा तुमी आयल्यात ताणें जाप दिली तुवें सांगले फर्माणे कर अब्राम तुर्तान तंबाक धांवून सारासरशी गेलो आनी तिका सांगी लागलो वेगी 3 शेर पीठ मळ आनी बाकऱ्यो कर उपरांत गोरवां आसले कडेन तो धांवलो आनी तरणे आनी फुडफुडीत वांसरू ताणें विसले आनी ते साकराक दिले साकरान तुर्तान रांदप केले उपरांत अब्रामान दही दूद आनी रांदल्लें मांस घेवन तांचे मुखार दवरले ते जेवतना अब्राम ताचे बगले रुखा मळांत उबो रावलो ताणें तांकां विसले तुजी बायल सारा खंय आसा ताणें जाप दिली ती थंय तंबात आसा ताचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परत्यान तुमगार येतलो तेन्ना तुजे बायलेक साराक एक चेरको भुरगो जातलो देवाचे उतार हे देवाची वडणूक तुझ्या पवित्रंबान वस्ती करूं
फावोसाय सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावोसाय जो कोण नितळजिणी जितो न्याय नीतीन चलतो काळजातावन सत उलयता आपले जिबेन पेल्याची निश्कुचर उलयना असल्यांक फावो जाता सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावोसाय जो कोण पेल्या कसलोच अन्याय करिना शेजाऱ्यांचे नाव पाड करिना जो कोण आडव्या मनशाक कांटाळता देविरांतेच्या मानान लेखता असल्यांक फावो जाता सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावोसाय जाका कसनोच कितें तो उतराक चुकाना रीण दिता पूण वाड घेना आनी निराप्रद्या वयर लोस कायना असल्यांक फावो जाता सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जाय सर्वेस्परा तुझ्या पवित्रंबात वस्ती करू कोणाक फावो जाय सांत पावलून कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप बाबा भयणीनो तुमचे पसत खोस सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पयस सभे खातीर म्हजे कुडीन हांव भरती करतां देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पसत आपलो सेवक ताणें म्हाका नेमलो तेदना पयस सभेचो हांव मानियारी जालो वेळा काळाचे सुरवेतावन आनी सर वंशावळीतावन लिपोवन आसलेलो तोच गोट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांचो उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां हेर जातीच्या लोकां मदें ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी व्हरती म्हूण देवान आपलेच कुशीन ताका कळीत केल्या होच तो गुट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्त तुमचे महिमेचो बरवसो ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता क्रिस्ता सवे सर मनशाक संपनकायेच्या पावंडाक वरीशे हर एकल्यांक पुर्ती जानवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता देवाचें उतर हें देवाचे ओडकार Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतार ऐको बोऱ्या आणि उदार काळजाण सांबाळता आणि आपले तिरासिनेन फळ दिता ती सुभाकी Alleluia, 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 Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. मार्तान जेजूक आपल्या घरांत घेतलो, मरयेन बरो वांटो विंचून काडला. जेजू आनी ताचे शिश्य पयणकन वेताना एक हळडेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयाची बसून ताची शिकोवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आनी जेजूसाक येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाच्या विशयांत तूं कांय खबरेर नाय मू? तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्कोक नासाय, पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिच्या लागचो तो काण व्हरचें नात. देवाचें उतर हें वगणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ततही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सायबेरिया गांवांत एक रईत आसलो. सायबेरियांत जायते ह्यो गांवचे जावन आसा आनी ह्या रईताक सदां गाद्याक वचोंक आसलें. गाद्याक तो वेतालो आनी गाद्यांत ताचें काम करता आसतना ताका बगलें हिवेचे दीस उदकांत पांय घालतना ताचे पांय चिक्के कोक्के घाटताले आनी ते पांय पुटुल्ले. त्या देखून तो म्हणा लागलो, हांव एक रईत, देव जायतें बरेंपण हेरांक दिता, म्हाकाय दितालो म्हणल्या बाबाटांत ताणें देवा लागीं मागोंक सुरू केलें. तो म्हणा लागलो, देवा, हर एक लागीं बो वापरपाची देणी तूं दिताय. म्हाकाय बरें शेत तुवें दिलाय, म्हाकाय बरें वावर तुवें दिलाय आनी ह्या वावरांत एक जावन जियेत आसतना म्हज्या पांयांक चिक्के गाय जाल्यात. ह्या गायांत चिक्के रगत येता आनी हे रगता देखून म्हाका उदकान पांय घालूंक जायना. आनी ताणें ती बैलाची गाडी आंबून वेच्या वाटेर एक ल्हान कोपेल आसलें. तो कोपेला लागीं गेलो आनी दिंबेर पडोन म्हणा लागलो, देवा, फाल्यां हांव येणें पांचशार जाताना म्हाका 2 मोचे हाडोर आनी हांव ते घालून वेता. आनी गेलो, तेजें काम केलें, पाटी येयलो. दुसरे दीस सकाळीं वरा उरपेन उठलो आनी सक्कळी नाश्तो आनी जाल्ले उपरांत आपली बैला गाडी काडून मुखार वचता आसतना ते कोपेल ताका दिसलें आनी तो म्हणा लागलो, देवा, काल हांवें सांगिल्लें न्ही तुका, आज म्हाका 2 मोचे हाडून दवरतालोय म्हूण. आनी खंडीत दवरता म्हणा लागलो, बैला गाडी रावयली, सीदा उठून कोपेला भितर गेलो आनी खंय ताणें दिंबी गेली त्या सगळ्या वाठारांत ताणें मोचे सोदूंक सुरू केलें. मोचे नान. आनी हो म्हणा लागलो, देवा, काल चिकें हळू मागिल्लें हांवें आनी आज मोठ्या ताळ्यान मागता. खंडीत जावन तूं आयकतालोय, तूं आयकोनसो दिवचो देव. आनी वो व्हडा ताळ्या म्हणा लागलो, देवा, म्हाका 2 मोचे जाय, म्हजे पांय फुटल्यात, म्हज्या पांयान रगत येता, उदकान घालतना म्हाका दुखता, फाल्यांच्या दिसा म्हाका 2 मोचे हाडून दवर. आनी गेलो. गादो कसलो, शेतान काम केलें, पाटी येयलो. आतां 3रो दीस आनी तो म्हणा लागलो, खंडीत जावन आज म्हजें मागणें देवान आयकलां, कित्याक व्हडा ताळ्यान हांवें मागिल्लें जावन आसा. आनी त्या देखून तो गेलो आनी पाटी वतना कोपेल दिसलें. कोपेला लागीं ताचे बैलांक रावयलें आनी भितर वचून सोदूंक सुरू जालो हर एक कडेन. देवा, हांवें काल सांगिल्लें न्ही की तुका म्हाका जाय मोचे म्हूण, आनी कितें म्हूण चिंतलाय तुवें, आज खंय सटल्यार मेळनात. आनी एक दीस दिता म्हणा लागलो, फाल्यांचो एकच दीस, फाल्यांचो एक दीस तूं म्हाका मोचे दी नाय तर थंय आसाय न्ही, तूं कत्त कांड व्हरता. हो आतां प्रॉब्लेम. गेलो, घाऱ्याक गेलो, राग आयिल्लो ताका. जाल्यार म्हणा लागलो, कितें करचें, म्हाका मोचे जायत,
त्या देखून देवाक हांवें शर्त घाला म्हणा लागलो. फाटी आयलो 4थ्या दिसा तो थंय वेता आसतना कोपेल दिसलें आनी तो म्हणा लागलो खंडीत जावन आज मोचे दिन आतल्यार जेजूची ती ही माजत काण व्हरतालो. भितर वेता म्हणटा आसतना एकलो तोंटो रावन देवाक आर्गां दिता आनी म्हणटा थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, देवा आर्गां तुका, होगळाप तुज्या वरते नांव वाकडटा देवा म्हणटा. ओ पळय लागलो ओ कोण एक पांय काण घेवन एक दांडो काडून तोंटो देवाक आर्गां दिता. हाका तकली सारकी ना म्हूण दिसता म्हणा लागलो. तकली कितें जालें हाका, कित्याक देवाक आर्गां दिवचें जाल्यार सारकें आसलें मात आर्गां दी जाय, ह्या तोंट्यान आर्गां दिवंक जाय. पूण तो तोंडो व्हडल्या ताळ्यान बोब घाली लागलो. देवा तुवें म्हाका राखल्याक हांव तुका आर्गां, तुवें बरें केल्याक तुजो उपकार बावडटा. अशें जायते प्रेज यू जीजस, थँक्यू जीजस, हालेलुया जीजस, आय लव यू जीजस पूण जायत्यो बोब घालता. आनी ऑल्टार हाका आतां मोचेच्या विशयान पडोन वचना. हो मनीस कित्याक तोंटो देवाक आर्गां दिता काय म्हूण पळोवंक लागीं गेलो आनी ताका चिक्के तापटले आनी म्हणा लागलो तकलेन सारको हांवें म्हणू सारको हांवें कित्याक म्हणा लागलो हे तोंटो तूं चलोंक जायना, देवान एक पांय काडवेला तुजो आनी अशें एक दांडो काडून आर्गां देवा, होगळा देवा म्हणटाय तूं. कसलो देव तूं, कसलो मनीस तूं आनी कसल्या देवा कडेन मागताय तूं. तोंडो ताका पळोवन हांसो लागलो आनी म्हणा लागलो मोगाच्या मनशा एक्सिडेंट जाता आसतना हांव सगळे दोनी पांय कट्ट जावन वचचे आसलें, म्हजे हातय कट्ट जायचे आसले. तितलें भयानक एक्सिडेंट जाल्लें आनी एक्सिडेंटांत एक पांय मात्र केला आनी तो पांय सदांच सारको केला जाल्यार म्हाका चलच्या खातीर एक दांडो धरून हांवें चलत जाय. त्या खातीर देवान एक पांय राखला, 2 हात राखल्यात, म्हजो जीव राखला. ह्या खातीर देवाक आर्गां दिनासतना आनी हांवें कितें करी जाय सांग म्हाका, सांग. ह्या वेळार वो रयत म्हणा लागलो कसलो कठोर नश्टो हांव, कसलो अविश्वासी हांव. देवान म्हाका 2 पांय 2 हात, इतले बरें बैल, इतलें बरें शेत, इतलें बरें कुटुंब, इतलें बरें घर सगळें देवान दिता आसतना हांव म्हणटा देवा दिलें जालें नातल्यार तुजी ही माजत काण व्हरता म्हूण हांवें देवा शर्त घाला. हाका इतली लज बगली धांवलो सरपडोन देवा मुखार म्हणा लागलो देवा चूक जाली, देवा देवा म्हजी चूक जाली आनी हांव केन्नाच अशें करचो ना. हो तोंटो एक पांय काडून हांगा आयला आनी हांगा येवन तो देव तुका आर्गां दिता आनी हांव नश्टो सगळें दिवन तुका हांव बेईमानी जावन आसा, तुका हांव विरोध उलयता, तुका हांव सवाल घालता. देवा म्हजी चूक जाली म्हणा लागलो. तोंटो म्हणा लागलो तुका जाल्यार देवान सगळें दिल्ल्याक आतां तूं पश्चाताप म्हणी देवाक आर्गां दिली न्ही तें व्हरतें. म्हाका देवान एक पांय दिल्या देखून हांव हांगा येवंक शकलो, नाजाल्यार म्हाका येवंक जातें ना. देवाचें केदाळय गुणगान कर, देवाक आर्गां दी म्हणा लागलो. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज तुमी पळयलें जाल्यार हाची पयलें वचप आनी त्या प्रमाणे वांजेल कितल्या पुरबायचो जावन आसा. अब्राहम ताच्या घरा आयिल्ल्या त्या सैऱ्यांक बऱ्या तरान स्वागत करता, तांकां आपयता, तांकां बसोन जे भोव आपुरबाय तरेन सेवा करता, तांकां बरें बकरेकर म्हणटा सारा कडेन बरें एक फडको मारता आनी तांकां बऱ्या तरान वाडन तांणी जेवतना बऱ्या तरान पळोवन संतोश पावता. कित्याक ताच्या घरा आयिल्ल्या त्या सैऱ्यांक व्हरतो स्वागत तो दिता. इंडियन मिथॉलॉजींत एक दृश्टांत अशें दिलां. त्या प्रकृतीच्या दोगा देवांनी सांगात एका घरा येता आसतना जायत सर्गा जावन ह्या संवसाराक येता आसतना जायत्या जाणांच्या घरांक वचोंक ताणें टोके मारिल्ले जावन आसात. कोणूच तांकां दार उक्तें करिनातले. ह्या वेळार एक प्रायस्त घोव आनी बायल तांकां दार उक्तें करतात, तांकां भितर आपयतात आनी तांकां बसयतात, बरें जेवण करतात. दाकां सोरो तांचो दिवची एक रिवाज आसली, व्हडली एक बळणींत दाकां सोरोची तांचे लागीं दवरतात आनी हे ताकोन आयिल्ले बरी जायते जेवतात, जायते दाकां सोरो पियेतात. पूण ही प्रायस्त पळयतात
त्या 10 कासरांच्या बाटलेंत 10 कासरो उणो जायना. ताणी पियेले तितलो सडतीक 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 जाता आनी ह्या वेळार तांकां कळीत जाता हे देवाचे मनीस आमचे थंय आयल्यात. आनी ह्या वेळार ते म्हणटा तुमकां कितें जाय तें विचारा. आनी कितें विचारतात हे प्रायस्त कपल ह्या गोबायलां विचारतात आमी मोरा पर्यंत सांगातात रावच्याक आनी सांगातात आमी मोरच्याक आमचें सांगातपण ते मेकळें जायनाचा रावच्याक एकच दिसा आमकां मरण दी आनी त्याच दिसा आमी त्या सर्गराजांत परत एक जावच्याक आमकां फावो करात. आनी ते म्हणटात तशें तें जावं दी. हांगा पळया अब्राहमाक ते म्हणटात येवच्या वर्सांत आमी येता आसतना तुका एक भुरगो जातलो. आनी ह्या वेळा अब्राहम म्हणटात आसलो खंय आनी थंय आसलेल्या मातयेक आपलें नाक गाश्टिलें खंय. म्हळ्यार ही 7 दिसांनी गे म्हणलो एक अर्थ नाक गाश्टिलें म्हळ्यार तुमी पळयतात सुकणीं तांकां बरें करून खावंक मेळ्ळ्यार बरें करून पोट भरले उपरांत तांचे कुक्क बळें मातयेक गाश्टितात. तशेंच वय नाक हांगा मातयेक गाश्टून अशें तशें अशें बारीक कुशेन भरलो खंय. पूण सारा भितर हांसली खंय. कित्याक हांसली की म्हळ्यार सगळीं सकत गेल्या वांजडी हांव आनी म्हजें तें एक भुरगें जावचें आसा गे हे कितें म्हणटात. उपरांत ताका विचारता कित्याक तुजी बायल हांसली. देव विचारता अब्राहम कितें सांगतालो. त्या वेळार देव म्हणटा असाध्य म्हणल्यार देवाक कांयच ना आनी तो भुरगो दिलो. पळया अब्राहमान उदारपणान तांची सेवा केली तांकां सगळें दिल्लें. तिरुकुराळ म्हणलें एक तमीळ पोएटीक वर्शन आमकां अशें सांगता तुमी दिवचें तुमी हेरांदे वांटून घेवचें असो अर्थ जावन आसा सर्गराजांत तुमी दिरवी पुजोवची. तें आमकां आमचो बायबली सांगता माथ्यो सवांजेल सांगता 6व्या अध्यायांत. पूण तिरुकुराळ पळय तो अर्थ पोएटीक व्यक्ती म्हणटा जायतें बरेंपण तूं आपणावन हांगा बरेंपण उदारपणान दिताय पळय तें तुवें तें सर्गराजांत दिरवी पुजोवचें. आनी एक पोएट म्हणटा तुवें हेरांक उदारपणान दिल्लें तुज्या सुसेगाक म्हळ्यार तुज्या मोतीच्या काळजाच्या आनी जिवनाच्या तृप्तेक फावो जातलें म्हूण सांगता. आनी आमी वांजेलांत पळयलें जाल्यार अपुरबाई तरान जेजू कितें म्हणटा. जेजू आपण कश्ट भोगूंक वयच्या पयलें थंय वचून पावलो बेतानियाक. ताचे थंय जायती राय आसलें कोण ना कितें करचें ही काल्स म्हजें तो निवरो जाता की म्हणलें तें भोगप आसलें कोण ना. आनी ह्या वेळा चिके सुसेग घेवच्या खातीर जेजू बेतानियाक पावलो आनी बेतानिया पावतना ताका चड गरज नासली त्या जेवणाची पूण ताका गरज आसली एकामेका सांगता वांटून घेवची. आपले ते कश्ट आपली ती भोगणां त्या मरये सांगता मार्ता सांगता आनी लाजारा सांगता वांटून घेवच्या खातीर तो गेल्लो कोण ना इल्लो सुसेग घेवच्याक गेल्लो कोण ना. आनी ह्या वेळार मार्ता जायतें बिजी जाता पूण मोरी बऱ्या तरान ताच्या काळजास अत्रेक समजून घेता. मोरी जेजूच्या काळजाचे अत्रेक समजून घेवन ताणें उलोवचें सगळें आयकता बसोन आनी तें जाय आसलें त्या वेळार जेजूक. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा मोरयेन बरो वांटो विंचला. तुवें करचें वायट न्ही तुवें करचें सारकें न्ही म्हूण तो सांगना पूण बरो वांटो ह्या घडये म्हाका जाय आसलो तो तिणें विंचला. म्हज्या भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते फावटी आमी पळयता आमी ह्या दिसांनी आमची जेवणां फकत एक पॉप्युलरिटी खातीर ह्या आमचें फंक्शन जावच्या खातीर ह्या चकडांनी दिलें म्हणल्या खातीर आमी एक जेवणां दिवची जावन आसात. कित्याक हांव जायते कडेन वता आसतना अशें थोडे फावटी MC करता आसतना म्हणटा आज जायतो टायम आसा चिक्कें बऱ्या तरान जेवा एकामेका कडेन उलया आनी थोडो वेळ हांगा तुमी करसिया म्हूण सांगल्यार ना कितले वगीर सोडल्यार जेवली आनी सिधा धांवली. ताका न्ही जेवणां जेवच्याक न्ही ते हॉटेलांत वचून जेवयात. म्हज्या भावन आनी भयणीन आमची जेवणां एकामेकाचो अत्रेक समजून घेवचें जाय एकामेकाक वळखून घेवचें जाय. हांवें एपडी सांगलें आसा जेवणां आमकां त्याच स्थिती मेळटा तो व्हरची न्हय. फकत रांदचें फकत कातरचें फकत मसालो घालचो सगळें जाल्ले उपरांत सगळें वाडचें आनी सगळें दादोशी जेवण गेले उपरांत आमी पळोवचें न्ही. जेवणां सांगता एकामेकाचे आटे विटे आमी वांटून घेवचे जाय. एकामेकाची भोगणां आमी पाशार करची जाय. वी आवर मिल्स
ब्रिंग अस टुगेदर. आवर मिल्स कनेक्ट अस टुगेदर. ही आमची जेवणां आमकां बऱ्या तरान कनेक्ट करूंक जाय. हें कांय ना जेवले घडये भितर काणयले हात पुसले धुले आनी धांवले असले जेवणां फकत तात्कालीक तरान आमच्या फंक्शनाक आमी केली जाल्यार कांयच फायदो ना. मगाचे न्हू बऱ्या तरान व्हरतो येवकार व्हरतें आव्हान बऱ्या तरान उलोवंक जाय. टेन्शन आसा वय प्रोग्रामाचें टेन्शन आसा बरें जाता की ना तें टेन्शन काडको न्हू आमी हांगा बरेंपण वगडोवन घेता मारतान गेल्ल्या बरें तें सगळे जेवणाची तयारी करचे खातीर ते म्हाका हेल्प करिना. त्या देखून बरो पार्ट खंयचो घे म्हळ्यार लोक येता आसतना आमच्या मोगाची सैरीनेर येता आसतना तांचे सांगात बसचें तांचे सांगात उलोवचें तांचे सांगात भोव आपर भायर दारान संवाद करचें. हें कुटुंबाचें जिवन वाडयता कुटुंबांत जायतो सहयोग हाडटा आनी कुटुंबाचें विनिमय जाता आसतना आमची जेवणां रुचीक जातात. ना तर कॅटरिंगाच्यान वाडयलें आमी जेवलें पोट भरलें पोट भरच्याक न्ही आमी आसचें बोवा परबाय तरान आमचो माया मोग वांटून घेवच्या. त्या देखून आमचें उदारपण तडबडी आमचें हॉस्पिटॅलिटी ब्रिंग्स अस टुगेदर. एकलो म्हणटा हॉस्पिटॅलिटी म्हळ्यार आमी हॉस्पेस म्हळ्यार आमी हेरांक सांगात दिवचो हेरांक आमचें बरेंपण दिवचें आनी त्या द्वारे आमी बरेंपण आपणावचें हेरांक दिवच्यान आमकां जायतें बरेंपण आसा मोगाचें न्हू. आनी अब्राहमान तांकां दिता आसतना तो संतोशान तांकां पळोवन रावलो. तांणी जेवता आसतना तांकां वाडी लागलो तांची सेवा करी लागलो आनी सगळे ताणें दिता आसतना तांकां जावंक मेळ्ळें तें वर्तें दिरवें पुताचें एक देणें. आज मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सांग पुरो आमी तडबडी दिता पूण आमचें मन कशें आसा. आमच्या मनांत खुशेन दादोसकायेन संतोशान आमी दिलें तरी खंडीत जावन देवाची वर्तेपण आमकां मेळटलें. त्या देखून म्हणटात इन गिवींग दॅट वी रिसीव. आमचो संप्रांत आसीस केदोळ्या म्हणटा आनी ताच्या त्या मागण्यान समाधानाच्या मागण्यान तुमी म्हणटात दिल्ल्यांत आमी घेतल्या दिल्ल्यांत आमी जायते दिरवी पुंजयतल्या दिल्ल्यांत आमकां उणें जायना जायतें आमकां पाटी येता आनी तें आमी फकत वस्तू मात्र न्ही आमी एकामेकाची बोगणां समजून घेयच जाय. जायते जाणांनी म्हणचें आसा फक्त तुमी कितलो वेळ तांकां आयकतात. हांव म्हळें आयकोवचें तें एक देणें. तांकां आयकोन तांचें मत तांची बोगणां हळू केलीं जाल्यार तेंच देवान म्हाका दिवचें एक दिरवें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी फकत आमची कामां म्हूण बसल्या जाल्यार आमच्या मागण्याचें जिवीत आमकां ना तर आमी पोकळ जातले. सांपाल म्हणटा गिळगिळचे घंटे जायनाका ते त्या खातीर आमचे ते मागण्याचो जिनोस मागणे म्हळ्यार आत्मीक तरान आमची वाडावळ जाय आत्मीक तरान हर एका भुरग्याक देवाचे वर्ते स्वरूपत म्हणून आमी वळखून घेय जाय. फकत कार्य मात्र न्ही आमचे कार्य मागण्याद्वारे सतोत्र जातात आनी मागणे आमचे थंय आसतना देव तूं आमची योजना मुखारसून व्हरता ताका कळीत आसा. त्या देखून जायती योजना आमी हांगा आराम केल्ली आमच्या स्वार्था खातीर न्ही वर्तेपणान देवाच्या आदारान आराम केल्ली ती कशी मुखार वेतात म्हणून आमकां कळीत ना. त्या प्रमाणे ती मुखारसून वचोन आसात. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत ती मागणे आनी आमचें उदारपण दोनी उदारपण आमच्या मागण्यांत ती आमी दाखोवंक जाय. देवाक जायतो वेळ दिवंक जाय. मोगाचें न्हू ताच्या मुखार वचून बसचें मात्र म्हण न्ही आमी हर एका घडये देवा सांगात एक जावन देवाचें नांव अर्चोवंक जाय. तो रयत म्हणा लागलो हो तोंटो पांय नातलो इतलो देवाक अर्घां दीत जाल्यार हांवें कितल्या वर्त्या मापान उडी मारन देवाक अर्घां दी जाय आसलें हांव कसलो नश्टो म्हणा लागलो तो. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाक अर्घां दिवया देवाचो उपकार बावडया देवाचो मोग करया. सदांच मागण्याचें आत्मीक जिवीत आमी करता आसतना म्हज्या आनी तुमच्या हातांनी कितलें दिवंक जाता ताचें वर्त्या मापान दिवंक देवा लागीं आमी मागया. कित्याक आमचें मन धाकटें जावन आसा देवाचें मन व्हडलें जावन आसा. ताच्या काळजा बरी आमची काळजां करन आमचें जावन जायतें बरेंपण जाता आसतना लोकांची थोडीं दुखां आमी पुसोवंक शकल्या तर तांचे थोडे कश्ट आमी हळू करूंक शकल्या तर तांची बोगणांक जाय जाल्ली सवकासाय आमी दिवंक शकल्या तर तें जावन आसा सान फ्रांसिसान म्हणचें दिल्ल्यांत आमी घेतल्या. आमेन. सगळे आमी उबे रावया मोगाचें आनी आमचो बाबा ताका निजा देवा तें उसारुया. सतमंता देवा की सगळें बापा सर्गांनी तुमच्या आरसतारा
आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या सोपयतात बरे गरबे संबलो आमकां मरे ताव जल्मलो 5 पलत घालता आनी कसले ताका कुसाळ चडलो तो मेलो आनी ताका आनी किटलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलेलो परतून जिवंत जालो सर्गार चडलो आनी सपदार देवाच्या उजव्या बसला थंय तांचे आनी मेल्यांचे मनसू करूं येतालो सतमंता पळयतना कथोलीक पयस सभेक भक्तां सयत भक्तांचे भक्साणे कुडीचे जिवणपण सस्याचे जिवीत आमेन मगळ भाव भयणीनो आमी देवा लागीं आसतना उदार मनान देवाक लागीं सरता आसतना दोडत्या मनान तो आमकां वेंगतालो आनी आमकां कितें गरजेचें तें दितालो कित्याक जेजून म्हणा तुमचो बाप जाणा तुमकां कितें गरजेचें म्हण आनी तशें जाल्यार बरेंपण बगूंक आमचे सर प्रार्थना देवा मुखार आतां आमी दवरुया. मोगळा बापा पै सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबा सर गवळ्या बापांक याजकांक आनी धार्मिकांक एकोरिसांतल्या जेजूच्या लागशिलान संगात बगोवंक आनी आपल्या ताब्यान दिल्ल्या बावार्थाचे पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हणून मागता हांव. तुमचे जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राचे मुखेली आनी अधिकारी निस्वार्थी आनी सेवेच्या मनोभावान तांकां दिल्ली जबाबदारी प्रमाणीकपणीन करूंक तांकां उमेदीन बर म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरकाजीच्या पिडेस्त आनी प्रायवंत भाव भयणींक तुजे थंय समर्पित हांव. तांचे कश्ट हळू कर आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आमच्या बाबार्थीची सता आनी जेजूचे शिकवण करून समजून तुका साक्ष जावन जियोंक पुरपा दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाला आम्हा सर्वांनी मार्ता आनी मरिये परी देवाचे उतार नियाळून आनी ते परी जियोन सोम्यांचे करेसीस जावंक कृपा दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा आमच्या मगळा बापा ह्या भुरग्यांचे तुजे आशिर्वाद घाल सुम्या मोवाळ मोगान ती हांगा आयल्यांत ह्या आमच्या दैवीक कबुचारे तिरुमंदिराज आत्मीक सगळ्यात चड आनी चड मापान वाडोवंक ह्या भुरग्यांक तो परिणाम जावच्याक तांच्या जिवनांत आशिल्लें सक्कडी उणेपण तूं समजून घेवन तांकां जाय जाल्यार बरेंपण दी सुम्या तांच्या कुटुंबांत जायती अभिवृद्धी जावं दी तांच्या कुटुंबांत आत्मीक सगळ्यात वाडोवन दी चड आनी चड मापान ह्या देवीक कबुचारे तिरुमंदिराक भुरग्यांनी येवन जायते सगळ्यात हांगा जावन घेवन तांच्या कश्टांत जावन मेकळे जावच्याक संपूर्ण तराची बरी भलायकी ह्या सगळ्या भुरग्यांक तूं फावो कर. सो जियेताय आनी राजवाड चलयताय सस्ताच्या सस्ताक आमेन. मोग आमच्या कळसांसो वावर आमच्या हातांसो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फळां दिकर बापा वावरांचो तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी इजिरी बापा मोगान स्वीकार कर मुड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे तुवेंच दिल्ली सदेणी आमची सगळी इजिरी बापा मोगान स्वीकार कर मुड्या वायना सवे घे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे धंदिरवे आमचे मोगान तुवें दिल्ले भेटून दिता जेजू सोम्या सोवे आमकां नियाळटा आमकां सांस भेटयता खुशी तुजी पाळूंक बळ मागता तुवेंच दिल्ली सवदेणी आमची सगळी इजिणी
बापा मोगान स्वीकार कर उड्या वायना सवे घे आमचे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापा मानतात असले जामण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुच्या गावा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणा आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओपतां ती तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदानावरी आमकां ह्या संवसारां पवित्र कर आनी ससणाच्या सुखा पावय आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासोया वयशे आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससणाच्या देवा सरकळे आनी सतय आमी तुका देन वासोंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या नसबरे तुवें सगळे रस्ते आसतना तुझ्या उदारपणान आनी मोवाळ काळजान मनशा कुळाक तुज्या मोगाची करून घेतली आनी तांच्या वर्त्या सोडून एखादी तुज्या एकल्याच संवसारांत हाडिलोय ताणें ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जिवनपणावरवी नवें जिवीत आमकां दिलें त्या संताच्या नाताळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीन ससा दळबार निरंतर गायतात तुजे मुखार पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा गरज तो पवित्री दोन सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्या कुशेने कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी करळशें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात हो वाटता सग जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासणी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पद जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये सांगाता, जुजा तिच्या पती सांगाता, बागेवन धर्मदूत आशिसीच्यो सांग फ्रांसीस आनी सांग क्लारा सर काडून तुका मान उरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोवा परबाईचे प्रार्थना सुमे जेजून आमकां शिकयला. आमचे बापा म्हणोंक शिकयला शिवाय तुज्या बापा म्हणोंक न्ही, म्हज्या बापा म्हणोंक न्ही. मग सर्वांचो बाप जावन असो आमचो जेजू हर एक लागीं तेंच प्रार्थना म्हणोंक आमकां आपणे दिता. सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारण्या पडोवन दिवं नाका. वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायडांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागड आमच्या सोडून धरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरें शानत रेखतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. तुझ्या सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता दोन तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या वावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेजेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे श्रेयस्स मोग आसूं आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर. देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. मोगाच्या बाबणेनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त सदांच आमचे सांगत आसो एकामेकाच्या मोगांत वांटेली जावंक आमकां आपणे दिल्लो आनी आमकांय तेज्या मोगांत वांटेली सदांच राखसो. हाच्या जेवणाका पेलेलो आमी सर सुभागे म्हणजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण मेचिन्येचे दैवीक हिंडात आमकां मोगान एकटावचे. ती सोम्या देणे तुझे सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण आत्मिक जिणयेचे दैवी हिणांत आमकां मोगान एकटावचे. दी सोम्या देणे तुझे जिविताचो हुंडो तुमकां हांव दिता.
सस्तीक जिविताक तुमकां हांव आपयता गेया काया आमार जाया सर्गीचे मान्ना कावंडादो जाया गेया काया आमार जाया सर्गीचे मान्ना कावंडादो जाया सोम्या दिखाण सर्गीचे पोषण जियेचे दैवी हिनाताम कामोगान टावचे दी सोम्या देणे तुझे मोगाचो उपादेश तुमकां हांव दिता सेवेचो संदेश प्रसारूंक हांव धाडटा येया गेया सर्गी दया ल्हाना बावडांक म्हज्या आदार जाया येया गेया सर्गी दया ल्हाना बावडांक म्हज्या आदार जाया सौम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिनातांकां मोगान एकठांवचे ती सौम्या देणे तुझे सौम्या दिखाण सर्गीचे पोषण आत्मीक जिणयेचे दैवीक हिनातांकां मोगान एकठांवचे ती सौम्या देणे तुझे प्रार्थया देवा आमच्या बापांक तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगाचे दिश्ट घाल सर्गेंच्या देण्याने तुवें आमकां भरलाय घरांतले पातके जिवे सणन तुज्या भुरग्यांक सोबतात असले नवें जिवे तर आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन उदार मनाची आणि बऱ्या काळजाची जावच्या घे वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाची उडकर ओसा प्रसादचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजान दुर्बळ जिणये शुभवार्तेक साक्षी जाया ओसा प्रसादचे शीस करा मोगाचो संदेश प्रसार करा कलत्या काळजान दुर्बळ जिणये शुभ वार्तेक साक्षी जाया धाडता तुमकां शेतान मोच्या वावरा तुमी तयार रावा सर्गा बंदरा शेळयांक मोच्या
मोगान तुम्ही पावया ओसा प्रसाचे शीज करा मोगाचो संदेश प्रसार करा काळत्या काळजान दुर्बळ जियेन शुभवार्तेक साक्षी सया ओसा प्रसाचे शीज करा मोगाचो संदेश प्रसार करा काळ्या काळजान दुर्बळ जियेन शुभवार्तेक साक्षी सया मुखार पुता सोवे आमकां बरी शिफाती आमकां भगीर पुस्तकाचे कृपेन देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.